बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आज आम्ही लाजरस आणि दिवेस या दोघ जाणांची काणी आयकूंक वेता. जेजूच्याच तोंडान तोंड आयिल्ली ही काणी. लाजरस दुबळो मनीस पूण दिवेस ग्रेस्त मनीस. हो ग्रेस्त मनीस ह्या दुर्बळ्या लाजराक कितेंच कुमोग करिना आनी त्या देखून ग्रेस्त मनीस येमकोडाक वेता. पूण तो दुबळो मनीस लाजरसच्या गोपांत सूख भोगतना तो ग्रेस्त मनीस अब्राहमा लागीं विचारता, ह्या दुबळ्या लाजराक येमकोडाक धाडन ताचे कश्ट हळू करूंक. भोवून भुणिनो आमकां दुर्बळीं सहाय सर्गाक व्हरूंक. देवान आमकां दिल्लें बरेंपण तें आमचेच कडेन दवरूंक न्हय, आमचेच बरेंपण सोदूंक न्हय, बदलाक तें आमी आमच्या भाव भयणी सांगाता वांटून घेवन न्हय, मात्र म्हजें वैयक्तीक भक्तीपण, म्हजें वैयक्तीक सल्वसांव म्हाका सर्वांच्या सल्वसावा खातीर आमी वावरी जाय म्हूण आसा देवाची आशा. तर आमच्या काळजा मनान उदार जावंक, हेरांच्या जिवितांती कांय थोडो उजवाड हाडूंक, तसो बाळूक जेजू ताच्या भक्तिकांक आमकां सोमेस्तांक फोव करूं दी म्हणून आयच्या मिसाळान आमी मागया. एकडी भर मौन रावया. जायते फावटी आमी स्वार्थी जाल्या, आमच्यान सूख आमी सोदलां, आमच्याच बऱ्या फाल्याक आमी आमचो दृढ वापरला, हेरांच्या विशयान आमी चिंतूंक ना. सर आमच्या पातकांक बोगसणे मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भोव भयणीनो सगळें हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणीनो तुमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमचे सर पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या सुखाक व्हरून पावो. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेमत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुंच तें कणवळायन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणी आमी जियोवंक आमकां कृपा दी आनी कुशेन उर्बेवून भवार्थान घट आनी प्रितिमुखाच्या करण्यांनी तिर जावन चाक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे शक्तीचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना, कित्याक अरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको.
गरमी येताना ताका भिरांना, ताची पानां सदांच पाचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना, आनी फळां दिल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर्व वस्तूं प्रास मनशाचे काळीज कपाटी, तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर. हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कळणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. जो कोण वाईट बोध घेना, नश्टांची वाट धरना, तो खोरोस बागी. धर्मशास्त्रांत उल्लासो दीस रात तें नियाळटा, तो खोरोस बागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. व्हडा देगेर रोयिल्ल्या रोका बरी वाडो, बरें फळ दिता. हांव ती घेवन केल्लें हरियताचें काम तें फळादीक जाता. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. खोटे सरवार्यार ते polvo bulle pori, न पैसा तेले, नीतिवंत वाटानी भवर्तन सतेल्या, बेसांव लागतेले. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी भागी. तुमचे सवे आसो. भाग्यवन लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. जेजून फारिसेवांक सांगले, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो, सदां फेस्तांक घामात मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तान पडलेले उंड्या कुडकेक जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली.
थोडे तेंपान तो भिखारी मेलो आनी देवतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजरासाक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब्बान म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोत चीन. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान हांव वळवळटां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगलें, तितलेंच लाजरासाक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमच्या आनी तुमचे मदें व्हडी एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरून येवंक जायना. तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परातून मागतां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचें तें आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सरशी वचत जाल्यार तो खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सदमनचे नात. देवाचें उतर हें भावनो भयणीनो, लोरेस आमी एक बरो मनीस. कोणाच्या तळ्ळेक तो वचना, तो जालो, ताचें काम जालें, ताचें कुटाम जालें, कुटुंबाक बऱ्या तरान पळयता. इल्लो ग्रेस्त मनीस, घरांत बरें जेवण, व्हडलें घर, एक कार, हें सगळें आसा. आनी हर एक दीस मिसाक येता, भक्तिवन मनीस तो. पूण तो हेरांच्या संगतेन मेतेर जायना. आपणें बरें क्रिस्तांव जिवीत जियेल्यार पुरो, हेरांनी कितें केल्यार म्हाका कितें, असलो तसो मनोभाव. लाजरसची तसोच ह्या आयच्या वांजलांत आमी आयकलो. तो ग्रेस्त मनीसय तसोच लाजरस न्ही, ग्रेस्त मनीस. दिवेस म्हणून ताका आपयतात, पूण तसलें नांव ह्या काणयेन ताका दिल्लें ना. पूण दिवेस म्हळ्यार लॅटीन भाशेन ग्रेस्त मनीस म्हणून, दिवेस म्हणून ताका आपोवया. हो ग्रेस्त मनीसय तशेंच चिंता, लोरेसामा भाशेनच चिंता. आपूण कोणाचेय तळ्ळेक वचना, आपूण जोडटा आनी आपूण मोडटा. हांवें जोडिल्लें मोडूंक म्हाका हक्क आसा. हांव बऱ्या तरान जेवतां, खातां, सेवतां. पूण भावरून भयणीनो, तो कित्याक येमकोडाक गेलो? कित्याक तो वळवळ्यांचे सुवातेक गेलो? ताणें लाजरासाक येनाका म्हणून सांगूंक ना. ताच्या मेजा तावन पडले उंड्या कुडके तो खाताना ताणें ताका हाड व्हरूंक ना. ह्या पेट्यांक सोडून ह्या पुलिसांक आपोवन ताका थंय जावन ताणें वच म्हणून सांगूंक ना. तरी आसतना कित्याक तो वळवळ्यांचे सुवातेक गेलो? कित्याक तो देवाक मेसवलो ना? कित्याक तो अब्रामाच्या गोपान वचूंक ना? कित्याक म्हळ्यार ताणें कोणायकी वायट करूंक ना? जायते फावटी आमची चिंता भशेनच भोंवन भयणीनो, हांव कोणायकी
वायट करूंक वचना, हांव कोणाच्या तळलेक वचना, हांव म्हाका देव सोमेस्ता. हातूंत कितें सूख आसा? व्हडली सूख आसा. आमी हांव पातकी म्हणल्यार त्या मागण्यांत म्हणटा, वायटा धरून आनी बरें सोडून, वायटा धरून आनी बरें सोडून. आमी वायटपणाय करना, तितलें मात पावना सालवास हांव जोडूंक. कितें करीचें? बरें करीचें, तें गरजेचें. ह्यो दोनूय कुशी क्रिस्तांव जिविताच्यो. जर तर एक सोडल्यार आनी एक करनातल्यार आमी सर्गाक वचना. हें जेजू स्पश्ट रितीन ह्या ओपारीन सांगता. आमी जर तर सर्गाक वचूंक जाय तर आमकां दुर्बळांचो हुस्को आसूंक जाय. देवान आमकां केल्लें तें बरेंपण तें आमचेच खातीर न्हय. देवान आमकां दिल्लें बेसांव, देवान आमकां दिल्ली ती कृपा, ती समाजा खातीर, हेरां खातीर. म्हजें बरेंपण पयलें हांवें पळोवचें तें सारकें, पूण त्या उपरांत हांवें हेरांक बरें करूंक आसा. हांव कोणायकी वायट करना, हांव बरो क्रिस्तांव अशें म्हणून चिंतल्यार पावना. हांवें म्हाकाच मोडून हेरांक कुमो करूंक आसा, हेरांच्या विशयान चिंतूंक आसा, हेरांच्या गरजेन पावोवंक आसा, आनी जें कितें म्हजे तावन करूंक जाता तें हांवें हेरांक करूंक आसा. त्या वेळार मात्र हांव सालवासांव जोडटा, नांतर हांव सालवासांव जोडिना. पळया तो लाजर, तो मेल्ल्या क्षणांत ताका पुरलो म्हणून सांगनात, कित्याक तो हळू आसलो आसूंक पुरो. देखून आज बुडव्यांक ताका घेवन अब्रामाच्या गोपाक व्हरून सुलाभ जालें. पूण तो ग्रेस्त मनीस, तो भौशा जाय तो झड आसलो, ताका पुरलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. ताका पुरलो, हाका अब्रामाच्या गोपान डायरेक्ट व्हेलो. तशें म्हळ्यार केदाळा आमी आमच्या ग्रेस्तकायेक अडचून रावूंक ना. आमी संवसारी दृश्टीन ग्रेस्त नाव. आमच्या समाजा विशांत, आमच्या वाड्या विशांत, आमच्या फिरगजे विशांत, आमच्या कुस्टोवच्या भाऊ भयणी विशांत चिंतावन तांच्या गरजेक पावता. त्या वेळार आमी देवाच्या दृश्टीन हळू जाता. त्या वेळार देवाक आमकां सर्गा करूंक सुलाभ जाता. पूण केदाळ आमी आमचेंच चिंता, आमच्याच बऱ्यापणा खातीर दीस रात वावुरता आनी हेरांचें आमी गणने करीता. हांव बरो जाल्यार पुरो अशें म्हणून हांव केदाळा चिंता. त्या वेळार हांव जड जाता. त्या वेळार म्हाका पुरतात आनी पुरूंक कश्ट जातात, कित्याक म्हळ्यार हांव इतलो जड हेरांक हांव चडन चड त्रास दिता. देखून देवाच्या दृश्टीन आमी हळू जाय. तेंचायच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया सांगता, कोण देवाचेर पातयेता, देवाच्या दृश्टीन चलता, देवाच्या रितीन, देवाच्या दृश्टीन ग्रेस्त जाता, तो वळा देगेर रोयलेल्या एका जडा भाशेन या रुखा भाशेन ताका केदाळे उदक मेळटा, केदाळे पाचूच जावन तो उरता आनी केदाळे तो फळ दिता. पूण केदाळा आमी आमचेच सक्तेचेर पातयेता. तो शिराप पडलेलो मनीस म्हणून प्रवादी सांगता. आपणाच्याच सक्तेचेर, आपणाच्याच पयशांचेर, आपणाच्याच बुदवंतकायेचेर जो कोण पातयेता तो मरुभुमींतल्या एका जळकुटा भाशेन, थंयसर उदक ना, तें जड घडयेन करपता, सुकता, भावता. आमी पांचवी मनशां जावंक जाय. देवाच्या दृश्टीन आमी ग्रेस्त जावंक जाय. त्या देखून एका जाणार यार म्हणलें, देवाक सरशी वचूंक वेची वाट पेल्याच्या जलांतल्यान म्हणून. देवा सरशी पावची वाट पेल्याच्या जलांतल्यान. देखून आमी आपणाकच आपणाच्याच विशयान चिंतचें न्हय, आमचेच विशयान चिंतचें न्हय, हेरां विशयान चिंतचें. आमी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या त्या वाड्या जमतेक वचचें. आमी आमच्या फिरगजेन क्रियाळ जायचे. आमी आमच्या शेजाराक कितें जाता ताच्यो खबरो करूंक न्हय, पूण ताच्या गरजेंत आमी पावचे. ती जावन आसत आमकां सर्गाक व्हरचीं हातेरां. हर एकलो दुबळो भाव आनी भयण न्हय मात ग्रेस्तकायेन ती दुबळी, पूण विविध रितीनी ती दुबळी आसूंक पुरो. आमकां तांच्या गरजेक पावोवंक खंडीत साथ जाता. आनी त्या वेळार आमचो वेळ, आमची संपन्मुलां, आमकां देवान दिल्ली ती कृपा, ती वापरून आमी तांच्या गरजेक पावोवंक जाय. तसलें उदारमोन जेजू आमकां प्रत्येक जावन ह्या प्रांचीत काळार दिवनी म्हणून आमी
मागया आनी ही थोडी सुचाना हांव दिवंक खुशी व्हरतां. पळया भोवन म्हणिनो आमच्या समाजांत जायतीं कार्य आसात आनी ही कार्य आमच्या कुटुंबांत हांव करता आसतना जावं पुरो म्हज्या धुवेचें काजार पुताचें काजार हांव कितें करतां हांवें जोडिल्ले पयशे हांव जाय तशें ते वापरतां. ते म्हाका मोडूंक हक्क आसा. देखून हेरांचें कोणाचें गणने करिनासतना कितलो पयसो कितलो दूड वापरूंक जाता तितलें ग्रेस्त तें कार्य हांव काडटां. तें सारकें गी आमी क्रिस्तांव जावन हें चिंतीचें जायते फावटी हें सारकें गी खंडीत जावन हांवें जोडिल्लो दूड तो म्हजो हांव जाय तशें मोडटां तें चिंतचें सारकें न्हय एका रितीन. कित्याक म्हळ्यार हांव हेरांक स्कांदल दितां. म्हाका व्हडली जबाबदारी आसा. जें देवान बरेंपण म्हाका केल्लें तें म्हजे पासूनच न्हय म्हज्या कुटुंबा पासूनच न्हय तें हेरां पासोती हेरां संगी हांवें तें वांटून घेवंक आसा. देखून म्हजें काजार काडटा आसतना थोडो पयसो मुणी एक आश्रमाक जावं दी या हेरां गरजेवंता मनशांक जावं दी हांव वापरतां गी. एक कार काण घेता हांव एक वेहिकल काण घेता. हाय एंड वेहिकल काण घेवंक म्हाका सकत आसा. पूण हांवें चिंतूंक जाय हांव एक क्रिस्तांव. म्हाका समाजाची जबाबदारी आसा. म्हाका कुटुंबाची म्हज्या शेजाऱ्यांची वाड्याची फिरगजेची जबाबदारी आसा. हांव त्या कुटुंबाचो एक सांदो. देखून त्या हाय एंड मॉडेलाक वयच्या बदलाक ताच्याक इल्लेशें सकयल आसलें मॉडेल घेवन ते उरले डिफरन्स हांव जर तर दुर्बळ्याक दितां तर हांव म्हजें क्रिस्तांवपण जियेतां. नंतर म्हज्या लागीं बरेंपण आसा सक्कड आसा हांव मिसाक वेता. पूण मिसाक आयलोच व्यक्ती मरणा उपरांत खंय वेता तें आमी चिंतीचें. दिवेसान कांय वायट करूंक ना कोणाचें सुरू ना. ताणें जोडिल्लें ताणें मोडलें पूण खंय गेलो पातळाक गेलो. हें आमी उडास दवरचें. आनीक जायत्यो संगती ह्या विशयान आमी चिंतयेत. आमच्या समाजांत जायते फावटी आमी सुवार्थी जाता आमचें बरेंपण मात चिंता. पूण केदाळ आमी हेरां विशयान चिंतून हेरांचे गरजेक पावता त्या वेळार देवाचें बेसांव आमकां मेळटा. त्या वेळार आमकां तृप्ती मेळटा. त्या वेळार आमी पून जोडूंक पावता. तसलें भाग आमकां जेजू वळखच्या भक्तिकांक शुभेस्तांक फोव करून दी म्हणून आयच्या मिसळून प्रत्येक सण मागया. कणवळ्या बापा या बलिदाना वरवीं आमच्या दणवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें बायलें प्राजिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फळादीक करूं हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्र आनी सासनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्वंतोय आमी तुका दिनू आसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दणवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांच्या सुम्ये वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. देखून आतां त्याच जेजू उदेशी
देवदूताने सर्गींचो सगळो दळभार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती एकाच ताळ्यान गायता. बापा संवसाराच्या सुरवेरतावन मनीस तुजे बरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें सदांच करीत आयलाय. तुजे पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. तुजे पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनूय आपणाकच आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सरका आनी संवसारामध्ये विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिस्सा सांगता पास्क समरुमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार तो आसतना ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणशी. तेच पर्यंत जेवण जाता सगळी रसना आपणा सवय बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपण कुर्सार रगत व्हरूंक वेता म्हणून जणां जावन ताणें दाकासुर्यान भरलेली खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांनी मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartaco good purgatoria. जेजू आमचें पास्क आनी सरणत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी समरमता आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी इश्टगत नव्यान जोडून घेतल्या तेच बली आमी तुका आतां समर्पिता. कणवळ्या बापा सांका तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानान वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भेद आनी वेगळाचा नातलेले एकेच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉलमच्या गुळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सदांच सांबाळ.
खाकुळदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक तुज्या गोपान घे एक दीस तांचे बराबर आनी अवकार मरये ती सोपुती झोजे आनी धर्मदुतां सांगाती भगेवन कशी तुज्या भगेवना मदें सरकार तुज्या मुखार आसतले हांव म्हणलो आमकां बरवोसो आसा तो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेदना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वसूंक पावतले हांव त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें तें अपुर्बाचे मागणे सांगाता भक्तीपणान मागया आमच्या बापा संगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझी खुशी आमचो दीस पडटो ग्रास आज कधी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षता जशी आमची पदकां वस सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली आबलेसांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संतोष समाधान आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या श्रवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बुरवशनोत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकल्ली सुटय आनी सर्व आकनांतली वाटाय समिया जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकयेनी सुमी आपुणच्या पवित्र सभेन तुजे वयर दवरल्या खंड बवडताचेर बरवशेचेर आनी मोगाचे दयाळ दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमच्या सगळ्यांक माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशे परमणे पवित्रत्म्याच्या सहकारांच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळें आमच्या कोट्यापणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी तुज्यो सरशिल्लीं वेगळीं सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका ग्रेस्तरी दुर्बळ जाल्लो होस्तो जेजू आमचो सुमी सुरवणदार देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुवें दुदरेंची म्हाका फोवना जावत्रान जेजू क्रिस्ताची कुडीन आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. Jésus, tu es notre Père, par sa propre tu es
निर्मळ जिविताचे मनीस सर्वेस्पराची समर्थ सांभाळतात ते खरेच सुखी असत. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, च्या बलिदानांत आनी जीवनान आमी वांटो घेतला तसो फळ आमच्या जिणेन सदांच उरस कर आनी बऱ्या करण्यांनी अदीक तो तीर जावन दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सुमी तुमचे सवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीने मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन समज संतोष म्हणटा मनशाचो येसावन शेलो सर्तांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फोवसलें. नेण्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांच्या गरजांनी तो पावता. जेजू बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय. सर आमचे त्या सांवा सोम्याक समर्पण दिवया. हांगासर आयिल्ल्या त्या सांवाक आनी तशेंच आमच्या खासगी त्या सांवा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस ह्या विशयान पातळ्या बांद तुमकां येदोळ सांगलें. सगळ्या संवसारांत ही मारेकार पिडा विस्तारून आसा. जायतो लोक कश्टून आसा. तांकां सर्वेस्पर देव आपणाचो उखललो हात तांचेर दवरून तांकां बरी भलायकी दिवन ही पिडा आमचे तान पयस करूंक आदार दिवं दी म्हणून आमी प्रत्येक जाण ह्या नव्या नवळार आमी मागया. सांगात आमी म्हणया ये भगवंत सुबळका तुजी सर पदवीच्या पितरान उगडा पिकिल्ली आसता. सो हात बसावन दिवंक कोललो आसता. पातळेन उलो मारलेल्या सगळ्यांक दयेन आयक तुज्या बसवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अज पंचायत जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुचे दीस घाल म्हूण तुमकां सर पडून आमी मागता. इतलें बिरमतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी. इतल्या गात्रेगान मागची कृपा आमकां दिव दी. आड आमचे वेले सर कस रासपण शुकमोग आनी बुसवण आमकां धाड. आपानी पवित्र आत्म्या सांगाता तुका वरुणुच्याक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक ताका काळजांतल्यान वर्गां दिवया आनी मागया. ये गो उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी स्तर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारा खातीर तुजे वर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. थंयसून आसा आमच्या रस्त्यान सांबाळना. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. इमाची मरीपार तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या वाळपणाक मान दिव दी. तुजे कळांतले दैवीक मजत सोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. सुम्याचो आशिर्वाद आमचेर सर आमच्या भुरग्या बाळांचेर परगोंदासच्या आमच्या भाव भवणांचेर आनी प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरस लागिल्ल्या सर पिडेस्तांचेर आमी मागया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवे रावून आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावून आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून आनी तुमकां वाट व्हरो.
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयत तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्रत्म्या सवें चियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात आमेन. Yesu barka naman tuka, Yesu barka bundan tuka, bisa wajeka male kupesa, bingin tu jasda sambantu, bisa wajeka male kupesa, bingin tu jasda sambantu आमची सुबे रावतू भूषण दिवू आमचे भितर रावतू सांबाळू आमची संगीत आतून सोलो आमचे फाटल्यान रावतू राखून दवरू येची सुपारता नामा तुका येची सुपारता वंदन तुका भिसावाचेका वाळे कुपेस भिंगे तुझ्या सदा सांभाळू भिसावाचेका वाळे कुपेस भिंगे तुझ्या सदा सांभाळू मुखाड पुत्रा सोने आमकां बरी आशिर्वाद आमकां कुर्साचे करून आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे